Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमचे बोरये गांवांत जायतो तेम जालो हल्लो चलता. हिंगा रिवर ड्रेजिंग फूल 24 hours वयता. इतले म्हयने जाले कंप्लेंट दिवंक कांय जायना आनी ते कोत्तान कित्याक तो हिंगा कोळसो हाडूंक, हिंगा बोरये कोळसो हाडूंक. हिंगा जेटी कोत्ताय, बोरये जेटी आहा, रासय आहा, लोटली आहा, शिरोडा आहा. ते जेटी जावंक नाका करून ह्यो आमचो गोंयान कोळसो नाका हिंग येयलाय सगळे एकूट जावन आनी वी vehemently oppose the Goa coal hub over here. आयज गोंयांत कोळसो नाकाची यात्रा फोंड्या तालुक्यात प्रवेश करता आनी पयले दिसा आयज आमी बोरयेचे सगळे गांवांत भोंवतले आनी मुखार आमचे बेतोडा, कुर्टी, खांडेपार आनी फोंड्याकी आमी भोंवून आयची यात्रा सोंपयतले. ह्या यात्रेंतल्यान आमी सबंद गोंयांत एकवट करूंक सोदतात, लोकांक एक कडेन हाडूंक सोदतात आनी आमचे हे प्रयासान आमचे बरोबर कितल्योश्यो संस्था आसात. गोंयांत कोळसो नाका ही चळवळ चालू जाल्या आनी आज आमी ती फोंड्या तालुक्यान बोरये आसा. तुमी जर हांगा बोरयेच्या ह्या चर्ची कडेन पुला कडेन उबे रावून जर मुखावेलो दोंगर पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की वेळणेच्यान एक मोठो हायवे सकयल येता. हो हायवे कित्या खातीर सरकारान हाजेर कांयच सारकें स्पश्टीकरण दिवना आनी हो हायवे इतल्याच खातीर की सरकाराक एमपीटींतल्यान कोल भायर काडून तो हांगासरल्यान हाडून बोरयेच्यान एक बायपास नवो तयार करून बायतखोलांतल्यान अनमोड व्हरपाचें आसा. तुमी विचार करात एट प्रेजेंट आमी 25 मिलियन टन्स कोल ट्रान्सपोर्ट करता आनी 10 वर्सांनी हो 50 मिलियन टन्साच्या वयर वतलो. हो कोळसो वतलो खंयच्यान जाल्यार त्याच खातीर हे डबल ट्रॅकिंगाचे सगळे नाटक चालू आसा. रस्ते मोठे करपाचे, फोर लेनिंग करपाचे आनी नवे पूल बांदपाचे कारस्थान हे गोंय सरकारान केलां आनी हे सगळें केलां ते दोन कंपनी ज्यो कर्नाटकान त्यांचो कोळशाचे प्लांट आसा, स्टील प्लांट आसा तांच्या खातीर केलां. म्हणजे गोंयान हाका कांयच फायदो ना पूण सरकारान गोंय पावणेर काडला कोळसो हांगासरल्यान फक्त ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर.